येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. रस्त्या वयले 75% अपघात सोरोप येवन गाडयो चलोवप्यांक लागून सरकार काडटले उपाय म्हणटा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. हाय वोल्टेजीक लागून धोणशी नागेशी घराक उजो. बिजली महोत्सवाचे फाटभुंयेर लायटीचे फ्लक्च्युएशन जाला चिंतेचो विशय. पणजेच्या रस्तो टेंडरात कोट्यांचो घोटाळो. रस्ते दुरुस्तीक 7 कोटी. ताच्याच हॉट मिक्सिंगाक परत 3 कोटी. आम आदमी पार्टीचो सणसणीत आरोप. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पणजेच्या रस्तो टेंडराचेर कोट्यांनी रुपयांचो घोटाळो जाला. आम आदमी पार्टीन शुक्रारा PWDचेर आरोप केला. राजधानीतल्या रस्त्यांचे दुरुस्तीचे कंत्राट कंत्राटदाराच्या घरच्यांक दिल्या अशेंय आपाचें म्हणणें. ताचेय फुडें वचून आप म्हणटा ह्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीचेर 7 कोटी खर्च केल्या उपरांत आनीक 3 कोटी त्याच रस्त्याच्या हॉट मिक्सिंगाचेर मोडल्यात खंय. PWDन राजधानीच्या शारांत रोड हॉट मिक्सिंगाचो 10 कोटींचो घोटाळो केला. आपाचो स्पश्ट आरोप. आप म्हणटा PWDन एक आगळो वेगळो नेम चालीक लायला जो PWDक तातडीच्या वा आणीबाणीच्या गरजां वेळार टेंडर काडिनासतना आदी काम करपाक लायता. पूण 8 मदल्या एकाच ठेकेदाराक ही कंत्राटां दिल्यात. हे सगळे जाण एकामेकां कडेन जोडिल्ले आसात हाचे कडेनय आपान बोट दाखयलां. मिरामारच्या मॅरिएट हॉटेला सावन ते तालिगांव कम्युनिटी सेंटर हॉल मेरेनच्या रस्त्याचे दुरुस्ते खातीर कंत्राटदाराक 7 कोटी दिल्यात आनी सस्पेंड करपाचो आदेश दिल्लो तो तोंडी आदेश, टायप केल्ली ऑर्डर न्हय. हे सगळे मिडिया कव्हरेजी खातीर केल्ले खंय. आपाचो सणसणीत आरोप. ऑक्टोबरान लास्ट इयर अमित शाह येवपाचो आसलो तेन्ना पुलीस डिपार्टमेंटान रेकी केलेली की ताजो रूट कितें आसतलो. तो पणजेसान एअरपोर्टसान वयतालो मॅरिएट हॉटेलासान तो तालिगांव कम्युनिटी सेंटर आनी परतून मॅरिएट हॉटेलासान तो फोंड्या वचपाक आसलो. त्या रस्ते एक रिपोर्ट काडलेलो हेणे पुलिसान की त्या रस्ते रिसर्फेस जावंक जाय आनी तेजे मातशे रिसर्फेसीव न्ही मातशे कितें फोंडकुलाब आहा थिंगा कितें पॉट होल्स आहा ते सामके करूंक जाय. आनी ते रस्ते आतां 48,000 तांकां करूंक जाय. 48,000 रस्ते करूंक गेल्यार तांकां टेंडर करूंक मेळना म्हणून एक CPWD मॅन्युअल एक क्लॉज आहा, क्लॉज 2.2 ऑफ द CPWD मॅन्युअल विच सेज एमर्जन्सी नाजाल्यार अर्जन्सी दोनूच भाग आहा ते क्लॉजान. एमर्जन्सी म्हणजे कितें, एमर्जन्सी तेणी स्पश्ट थिंगा बरयला. एमर्जन्सी म्हणजे कितें अर्थक्वेक येयलो, कितें सुनामी येयली, कितें झाड पडलें ते एमर्जन्सी जालें. तुमी काम करून घेवचें आनी मागीर वर्क ऑर्डर मागीर पळोवपाचें. आनी दुसरें अर्जन्सी म्हणजे कितें आतां युनियन मिनिस्टर येवपाचो आहा, रस्ते सामके ना, ट्रॅफिक स्लो जायत जाल्यार थिंगा प्रॉब्लेम जायत जाल्यार सिक्युरिटी इश्यू जाता म्हणून अर्जंटली तर पॉटहोल्स वा भरपाचें काम तेणी काडलेलें. पळय एक कॉन्ट्रॅक्टर आहा आसमास कन्स्ट्रक्शन आनी तेजी फॅमिली आहा. एकूच फॅमिलीक तेणी पणजे आनी फोंड्या 15 कोटीचें काम दिलें एकूच फॅमिलीक. गोंया क्लास 1 आनी क्लास 1B चे कॉन्ट्रॅक्टर पळय आहा हे काम करपी 200 जाण आहा. कोणाकूच दुसऱ्याक हें मेळोंक ना. तेणी एक रिपोर्ट काडला. त्या रिपोर्टान हें सगळें पळय काम आहा हे एकूच कॉन्ट्रॅक्टराच्या फॅमिलीक दिला. मेन कॉन्ट्रॅक्टर आहा आसमास कन्स्ट्रक्शन, मागीर CA इब्राहिम तेजो भाव, मागीर दुसरो भाव आहा बिस्मिल्ला, मागीर तिसरो भाव क्रिस्टल कन्स्ट्रक्शन, मागीर चलो आहा तेजो अल्फाटेक, मागीर तेजो फर्स्ट कझन आहाद इंजिनियरिंग आनी तेजो बिझनेस पार्टनर थस्मा कन्स्ट्रक्शन. 7 कंपन्यो तेंचेच घरान. तुम्ही नॉमिनेट आता टेंडर पळय घालतना कोणी येवन टेंडर घेवंक शकता पूण नॉमिनेट करतना एकाच फॅमिलीक नॉमिनेट करपाची आख्खी कामां दिवपाची 50 लाखाची कामां आसली ती. या 2.2 क्लॉजार तेणी 10 तारखेर डिसेंबराच्या 10 तारखेर एक हें काडला, एक्स पोस्ट फॅक्टो वर्क ऑर्डर काडला. एक्स पोस्ट फॅक्टो वर्क ऑर्डर म्हणजे कितें, काम जाल्या उपरांत तुम्ही वर्क ऑर्डर दिता तेका एक्स पोस्ट फॅक्टो वर्क ऑर्डर म्हणटा. काम जाला कितले 50 लाखाचे. एक्स पोस्ट फॅक्टो वर्क ऑर्डर कितले काडल्या 15 कोटीचे. आनी हे फकत आमी तुका आतां आमकडे पणजे आनी फोंड्याचे आहा, आख्ख्या गोंयच्या काडी जाल्यार 100 कोटी मायज जाता. हे पळय रिपोर्ट आहा पुलिसाचे रिपोर्ट. ह्या पुलिसाच्या रिपोर्टान एक्झाम्पल दिता, पणजेचं एक्झाम्पल दिता. मॅरिएट हॉटेल टू कम्युनिटी हॉल तालिगांव हो रस्तो दाखयला. हो रस्तो तुम्ही पळयत जाल्यार मॅरिएट हॉटेलान भायर सरलो, भायर सायन्स सेंटर बरयला तेणी. भायर सायन्स सेंटरा कडेन लेफ्ट गेले आदर्श सकला कडेन पावलो. आदर्श सकलान स्ट्रेट गेलो आनी रायट गेलो जाल्यार तालिगांव कम्युनिटी सेंटर. तो रूट पुलिसान दाखयला पूण हेणी काम दिताना तो रूट न्हू दुसरोय रूट फ्रॉम आदर्श सर्कल टू कामत विलास तो म्हणजे रूट सोडून तेजे कुशीकचे खंयचे रस्ते पिड्यार जालेले आहात तेय तितून तेणी घातला आनी अशें करून 7 कोटीची कामां पणजे होकाक दिल्या. अशें आख्ख्या गोंयांत 100 कोटीची कामां त्या क्लॉजान दिल्या तेणी विदाउट टेंडर, विदाउट टेंडर एकाच फॅमिलीक.
मागीर 2-3 दीस आनी बोबाळ जालो रस्त्या पिड्यार लोक मोडटा लोक पडटा म्हणून तो येवन म्हणूंक लागलो की बाबा हे पळय रस्ते आहा हे रस्ते 2 रस्त्याचे एग्जाम्पल तेणी दिली दिवजा सर्कल टू सेक्रेटेरिएट आनी दिवजा सर्कल टू मिरामार हे 2 रस्त्याचे तेणे हे दिले आमकां एग्जाम्पल आनी म्हणूंक लागलो सीए इब्राहिमान हे केलां सीए इब्राहिमान रस्तो केला सीए इब्राहिमाक आमी सस्पेंड करता 2 वर्सां आता आमी वचून पीडब्ल्यूडी निचारले सस्पेंड जाला कांय डॉक्युमेंट ना सस्पेंड जालो आनी बेश्टे भायर ह्याच कंत्राटदारांक निविदा काडिनासतना कामाचे आदेश दिल्यात पूण दिवजा सर्कला कडल्यान मिरामार मेरेनच्या रस्त्याच्यो 1 म्हयन्या उपरांत निविदाय काडल्यो आप म्हणटा कंत्राटदाराक रस्ते दुरुस्त करपाक 3 कोटी रुपया दिल्ले ज्या रस्त्यांचे दुरुस्तेची गरज नासली आता तो रस्तोच बंद जाला 1 म्हयन्याक सुसेग गेला मार्चान एप्रिलान मेयान ह्या सेम रस्त्याक पोत्तून तेणी टेंडर काडला टेंडर नंबर 409 याच रस्त्याक पोत्तून तेणी टेंडर काडला हे फावट कितें केलां रस्त्याचो नांव चेंज केला पयलीं दिवजा सर्कल ह्या पळय 2.2 पळय फ्री पळय काम दिला तेन्ना नॉमिनेट केला तेन्ना दिवजा सर्कल टू मिरामार बरयला आख्खो रस्तो दाखयलो डीबी बांदोडकर रोड पणजेचो हांव एग्जाम्पल घेता बाकीचे एग्जाम्पल घेना कित्याक पणजेचो एग्जाम्पल पणजे सगळे आख्ख्या गोंयकाराक जाणो बांदोडकर रोड फ्रॉम दिवजा सर्कल टू पेंजीम मिरामार पयले हितून दिलोलो 2.1 आता टेंडर काडटाना तोच रस्तो तेणी 3 भागांत केला दिवजा सर्कल टू कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स म्हणून एक टेंडर काढला दुसरो टेंडर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स टू कला अकॅडमी तिसरो टेंडर कला अकॅडमी टू मिरामार सर्कल त्याच रस्त्याचो आता रस्ते पिड्यारूय जावंक नासले ते मेयान पावस पडोंक नासलो मायाच्या म्हयन्यान 24 मे तेणी टेंडर काडला पोत्तून ओके आणि तो टेंडर काडला आणि 1 जून तो टेंडर अवॉर्ड झाला कोणाक अवॉर्ड झाला बिस्मिल्ला कन्स्ट्रक्शन त्यांच्याच मनशाक पोत्तून गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्संट रोजारियो गोंयांत सध्या केंद्र सरकाराचो बिजली महोत्सव चालू आसा पावर मिनिस्टर सगळ्या सभांनी ताची माहिती दिता पूण फोंडेच्या नागेशी आनी धोणशी वाठारांत बिरेस्तारा राती कडेन वीज खात्यान मातशी चडच पावर दाखयली शॉक दिलो म्हळ्यारय जाता हाय वोल्टेज आनी विजेच्या फ्लक्च्युएशनाक लागून एक घर लासून गेलें ताका 5 लाखाचें लुकसाण जालां हेर कांय घरांकय लुकसाण सोंसचें पडलां उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य हे मोहिमेखाला पॉवर एट 2047 ह्या नावान केंद्र सरकाराच्या बिजली महोत्सवाचो गोंयांत नेटान प्रसार चल्ला प्रत्येक कार्यावळींत गोंयचे विजेची पॉवर स्वता वीज मंत्री सांगता तरीकय पावसांत आसूं वा गिमांत वीज वचपाच्यो फ्लक्च्युएशनाच्यो वोल्टेज कमी चड जावपाच्यो घडणुको आनी ताका लागून जावपी लुकसाण हें बंद जावपाचें नांव घेना पळयात धोणशी आनी कुरपास नागेशी कालचे राती कितें घडलें तें रात्री हांगासर शॉर्ट गेले आनी अकस्मात घरान भितर जोर आमकां पयलीं कांयच खबर ना आमी घरान कोण नाशिल्ले हांगासर आमी घरान सकयल आशिल्ले आमच्या देवळान येवन आनी भायर सरलेली म्हणल्यार आमकां कांयच खबरूच ना जेन्ना हो धाकटो येयलो तेन्ना न्हांवपाक म्हणून वयर येयलो पयलीं तेन्ना म्हणल्यार घरान भितर सगळो धुंवर जाल्यार कितें जालां तें आमकां कळना जालें पूण आमी भायर चडपणां उरलो गेलो आमी पळोवपाक लागलो की भायल्यातल्यान हें दिसता म्हणून ताका लागून मागीर आमी काल कोण कोणाक आपयली कोण म्हणपाक लागले आपल्यालें कितें हें जालां कोण म्हणपाक लागलें आमची लायट गेला तेन्ना आमकां कळ्ळें की शॉर्ट सर्कीट जालो म्हणून आनी आमी गांव ओपन करून जाल्यार सगळें आमचें हें जळयलें 9:30 ते सारके 10चे भितर जाले 9:30 आमी रुमांतल्यान भायर सरून गेल्यार अशें लायट नाशिल्ली लायट आमी वचून लायट येयल्या रुमान कोण आसना हांव मागीर सकयल वचून मातसो येयलो जाल्यार रुमान वचून जाल्यार दार ओपन केलो फूल धुंवर काय दिसतालें भितर भायर गेलो पळय तेंकां खातीर मागीर फायर आपयले फायर म्हणल्यार ते आमचो प्रोजेक्ट आसा तो फायरान कामां आसता ते मागीर फायर आपयलो त्या कितें पयलीं उदक बी घालिलो राती प्रॉब्लेम जालो म्हाका लायटीचो लोकांकूच हांगा चड राती वाड्यार पूर्ण लोकांक प्रॉब्लेम जालो हाय वोल्टेज येयली हाय वोल्टेज येयली कित्याक आमकां आमगेर पयलीं लोक येयल्ले न्ही तेंच्यांनी आमकां सांगलें की अशें प्रॉब्लेम जाला म्हणून पूण आमगेर हांगासर चड जालो मागीर लोकांक कशें कळ्ळें हें गाडी आवाज करून आयली हेची फायराची गाडी येताना लोकांक हांगा चड आमगेर जालो कुरपास नागेशकारांकय बिरेस्ताराची राती तोच अणभव आयलो धोणशीच्या अनुराधा काणकोणकाराच्या घरा इतलें जरी तांचें लुकसाण जावंक नासलें तरी मुळात लायटीचें फ्लक्च्युएशन वोल्टेज कमी चड जावप हाका वीज खात्याची यंत्रणा जबाबदार हेंवूय तितलेंच खरें बिजली महोत्सवाच्या काळांत विजेचे मुळावे प्रश्न केन्ना जाग्यार पडटले काय होवूय तांकां पडिल्लो प्रस्न लायट येयल्यो खूब पावटी 30-40 पावट तरी लायट येयली आनी गेली पूण येता ती डीम येताली
ते लायटीचेर हांव जेवंक बसलेली तेन्ना तिका आवाज जालो डम्म करून हांव भायर वचोन सगळे पळोवन येयली काय ना मागीर पळयल्यार बल्ब भायले लायट पेटोवंक ना म्हणून हांवें सुनेक विचारलें कित्याक लायट पेटोवंक ना ते लायट पेटयलेली हा पेटोय पालयलेले ते गेले तितले म्हाका किचनान आमच्या डम्म जाले किचनाचे सगळे वयर घातलेल्यो लायटी आहा त्यो गेल्यो आनी मागीर अशें करून करून फ्रिजाचें हें जालें लायटीचे देवाचे कडेन एक हें घातलेलो बल्ब तो गेलो फॅन एक गेलो घुवना जालो अशें करून आमकां हय फ्रिजाची ती हें गेली शॉर्ट सर्किट जावं ना तुमगे उजो पेटोन जालो किचनान जालो पूण आमी फोन केले मागीर ते हय गोवा 365 खातीर फोणेच्यान कृष्णा नायक. फोंडे वाठारांतल्या पालिका गार्डनाची अवतिकाय जाल्ली पळोवपाक मेळटा. विसव घेवपाक बसतलो जाल्यार सारकी शेड लेगीत ना. भुरग्यांच्यो खेळपाच्यो वस्तूय काबार जाल्यात. भुरगीं वाट पळयतात केन्ना काय फुलतली हांगची फुलां, केन्ना काय सारकी जातली आमची खेळणी आनी केन्ना काय आमकां खेळपाक मेळटलें ह्या बागेंत. आमी आतां फोणेचे गार्डन आसात. फोणेचे गार्डन म्हटल्यार हें मेन सिटीचे एक हार्ट ऑफ द सिटी अशें म्हटल्यार जाता. तर हे गार्डनाक अशी तशी फॅसिलिटीज कांयच ना. बसपाक लोकांक शेड ना. दुसरें म्हटल्यार हांगा जी इक्विपमेंट आसा ज्या भुरग्यां खातीर खेळपाची ती सारकीच ना. झपाळे जे आहा ते सारके ना. घसरगुंडी आहा ताका तर कोण यूजूच करिना. अशी जी परिस्थिती जाल्ली आहा हे बॅड कंडिशन आसा. आमी ऑलरेडी सीओ कडेन उलयल्लें आसा. सीओ म्हणटा हाजें रिपेरींग चलतलें जे प्लॅन जाल्लो आसा ऑलरेडी तो एडॉप्ट करतले अशें म्हटलं ताणें म्हटलां. तशें लोकांची मागणी आसा की हें गार्डन जें आसा सिटी गार्डन आसा तें बरें जावचें. लोकांक येवन बसूंक मेळचें वा सांजची येवन तांकां एक थोडो टायम स्पेंड करूंक मेळचो अशें तांचें म्हणणें आसा. ताका लागून द सीओ म्हणटा की हें गार्डन आमी बेगींतले बेगीन करतले. ताणें कोणाक तरी सांगलें आसा की तेय रेडी आसा स्पॉन्सर करपाक अशें ताणें म्हटलें आसा. फोंडा नगरपालिकेच्या ह्या गार्डनाची जाता तितले बेगीन दुरुस्ती करतले खंय फोंडा पालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्यान सांगला. त्यो सद्या पोंडा सिटी गार्डन म्हळ्यार हार्ट ऑफ सिटी सारकें हार्ट आसा. जाल्यार हे गार्डना सद्याक कंडिशन सारकें बरें ना. अशें लोक म्हणटा की हांगा येवपाक त्रास जाता व सारके फॅसिलिटीज ना. ताका लागून इवन झोपाळ बी सारकें ना. ताका लागून भुरग्यां बी घेवन येना. अशा ते तुमी कितें करतले? येयना म्हणल्यार लोक येतात आसता डेली आसता सांजचे बट इवनिंग सॅटर्डे संडे बी आसतात लोक असतात. बट मायनर रिपेअर्स जे आसा फॉर द गार्डनर आमचो आसा गार्डनर ते मेंटेन करता ग्रास कटींग बीन लायट्स बीन मायनर रिपेअर्स म्युनिसिपालिटी हे करून घेता काम. मेजर डेव्हलपमेंट जे आसा ते तुमकां आतां म्हणटात गोपाळे चलना आनी थोडे इक्विपमेंट्स जाय ते एक प्रपोजल आमकां येयल्लें CSR सो दॅट वील बी पुटींग फॉर द कावन्सील मिटींग. कावन्सिलाक घालतले की चेंज कशें तांकां जाय ते डेव्हलपमेंट येयला चालू आसा इन प्रोसेस फॉर द मेजर डेव्हलपमेंट ऑफ दॅट गार्डन. गोवा खातीर फोणेच्यान कृष्णा नायक. आता घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत जातल्या अपघातांचे आंकडे वाडत चल्ल्यात. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ते विशीं खंत उक्तायल्या. तो म्हणटा रातच्या वेळार जे अपघात जातात ते 95% घडणुको सोरो पिवन गाडयो चलोवपाक लागून जातात. सगळ्या घटकां बरोबर बसून हे कमी कशे करूं येतात ताचेर सरकार विचार करतले अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. काल जुवारी पुलार जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाता उपरांत मुख्यमंत्री मिडियाक प्रतिक्रिया दितालो. अपघात सदांच जातात. हेल्मेटांचे नेम मोडटात. घाळसाणेन गाडयो चलयतात. येरादारीचे नेम मोडटात. जातूंत रेड लायट सिग्नल तोडप, ट्रिपल सीट दुचाकी चलोवप, रस्त्यांचे चुकीचे दिकेन वाहन चलोवप अशा गुन्यांवांचो आस्पाव आसा. This week itself, the state has seen several major and fatal accidents. ह्या सप्तकांतच राज्यात कितलेशेच मोठे आनी भिरांकूळ अपघात जाल्यात. 24 वरांच्या भितर गोंयांत पुला वयल्यान गाडयो पडपाच्यो 2 घडणुको घडल्यो. जातूंत कांय जाणांक जीव वगडावचे पडले. ह्या सप्तकाचे सुरवेक भर गर्देच्या वेळार अटल सेतूचेर वेगात धांवपी एक कार एका खांब्याचेर वचून आपटली. ताका लागून मुखावेल्यान येवपी एका ट्रकाक रस्त्या वयल्यान सकयल येवचें पडलें. अपघाताक साबार कारणां आसात पूण घाळपणां चड जबाबदार. अशा पद्धतीचे ॲक्सिडंट जे जाता आसतना आमच्या पुलीस डिपार्टमेंट आणि ट्राफीक म्हणजे RTO ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट ह्या दोगांयचो अशें मत आसा. त्या खातीर ड्रंक अँड ड्रायव्ह हें बंद जावपाक जाय आनी ताच्या खातीर आमी फक्त पुलिसान फायन मारले म्हणून जावचें ना. स्ट्रिक्टली बंद करपा खातीर
जे काही अमेंडमेंट्स रुल्सान चेंजीस करपाक जाय ते चेंजीस केले गेले वयतले थोड्या दिसा भितर आमी करतले आणि निश्चित तेजे हे फूल फ्लेज बंद कशें करप हाजेर एक थोड्या दिसा भितर तेजेर उपाय योजना ज्यो सेम 2 महिने पहिले रेलिंगाचे इन्सिडेंट आमी तुमचे नदरे काढून दिले अशें. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स. रस्ते घोटाळ्याच्या PWDचेर आरोप करपी आम आदमी पार्टीन पणजेच्या रस्त्यांचे अवतिकायेचेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक जबाबदार धरला. सगळ्या गजालीक सावंत जबाबदार आसा. ईडी आनी CBIन ह्या गजालींचो तपास करचो अशेंय आप मागता. आणीबाणीच्या नांवान नोव्हेंबरांत अमित शहाच्या प्रचार दौऱ्यात अमित शहा येवपाचो आसलो तो धरून हेर मार्गांचें हॉट मिक्सिंग जाल्लें. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक हाची पूर्ण म्हायती आसली. आपान आयज पत्रकार परिशदेंत आरोप केलो. सरकार एका म्हयन्यांत राज्यांतले सगळे रस्ते कशे सारके करतले असो प्रस्न गोंयकारांक पडला आसलो तरी सरकारान PWDच्या कलम 2.0 च्या आपतकालीन अधिकारांचो गैरवापर करपाची येवजण आदींच आखून दवरिल्ली. आप म्हणटा We are demanding first of all that the CM respond to this and tell us why this was done, how this was done, and can he give us any proper explanation, any kind of explanation whatsoever. Secondly, we are demanding an ED inquiry into this scam that has happened because it is complete violation of all the laws. Okay, violation of first of all favoritism, violation of the 2.2 clause that they have used. Give us answers as to why those roads were retendered again in March or again in May just before the rains. The roads were fine in May. Rains had not come. Why were they retendered? We have asked so many questions. First, answer those questions. Okay, and secondly, then now the BJP government is excellent at putting CBI inquiry, ED inquiry. Now all these inquiries have to start in this, and if they don't start, then we will know exactly what is the problem. Because this is a complete out and out scam. There is no two ways about it. Complete utter scam this is. Okay, and we have got all the documents. We'll be sharing it with all of you all. You all can verify these things properly. There are more documents to come. We will be holding another press conference in a couple of days to give you all those documents also. So you all will see the extent to which this has gone. Okay, and this is directly connected. The CM's statement is there. He wouldn't have made a statement that he's going to repair the roads in 30 days if he didn't have a plan. He had a proper meticulous plan to use clause 2.2. Okay, the principal chief engineer must have. This is the government of Goa press release. He was at an event in in Kunkolim Education Society event. He was when he mentioned about how he's going to get all the roads clear. Every Goan was wondering, no, how will this happen? Tender galso पडटा. सगळे चिंता बाबा टेंडर केन्ना येतलो आनी केन्ना रस्ते जातलो. बेश्टोच म्हणटा की 30 दिसांनी रस्ते तयार जातले म्हणून. ना, बेश्टो म्हणून आसलो तो. तेणे प्रॉपरली प्लॅन केला आनी हे हितून बरयला. तो 13 तारखेर तेणें तो स्टेटमेंट केला. 14 तारखेर तो PWD ऑफिसान वचून मिटींग केल्या तेणें. प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर त्या मिटिंगाक आशिल्लो आनी त्या मिटिंगाक तेणी डिसायड केला 2.2 अमित शाह येता 2.2 यूज करूंक जाता त्या क्लॉजान घाल्या आख्ख्या गोंयचे रस्ते घालया आनी हे फॅमिलीक दिवया. हे आमची घरची न्हू ही फॅमिली, हेंकाच दिवया आमी सगळे. हे तेणी सामकें प्लॅनिंग करून केला. चीफ मिनिस्टर इज द की कन्स्पिरेटर. देन the person to do everything and to show the clause how to use and how to misuse is the principal chief engineer. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्सन रोजारियो. केरी पेडणेच्या न्यू इंग्लिश हायस्कुलान भांगरा महोत्सवी वर्सात पावल दवरला. 50 वर्सां पूर्ण जावपाची खोशी स्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी, मॅनेजमेंटान आनी गांवांतल्या लोकांनी विविध कार्यावळींचो आस्वाद घेत वांटून घेतली. केरी पेडणेच्या न्यू इंग्लिश हायस्कुलान 50व्या वर्सांत पावल घातलां. ह्या निमतान घडोवन हाडिल्ले एकांकी सर्तींत हरमलचे पंचक्रोशी हायस्कुलान पयलें, पेडणेच्या भगवती हायस्कुलान दुसरें, जाल्यार पालयेच्या आयडियल हायस्कुलाक तिसरें इनाम फावो जालें. पळोवया एकांकिकेंतले कांय देखदिणे खीण.
कार्यावळीक ॲडव्होकेट रमाकांत खलपा बरोबर हेर मानेस्तांची खाशेली हजेरी आसली. मानेस्तांनी दिवली पेटोवन कार्यावळीचें उक्तावण केलें. एकूण कार्यावळीची हेडमास्टर भावार्थ मांद्रेकारान म्हायती दिली. तुम्ही पळयला की कशा प्रकारे नाट्यछटा ही पेडणे तालुका आंतरशालेय मर्यादित अशी जी स्पर्धा जाल्ली आसा, ह्या स्पर्धेंतल्यान वेगवेगळे शाळा वांटो घेतलो, तांचें बक्षीस वितरण जालें आनी एक असो संदेश गेलो की पेडणे तालुक्यान एक नावाजलेली संस्था आसा. 50 वर्सां गोल्डन जुबली सुवर्ण महोत्सव वर्ष जेचें पूर्ण जालें, तर अशी संस्था सबंद तालुक्यांतल्या शाळांनी हो ताचो विशय गेलो. हो एक जालो. हांगच्यान आतां दर म्हयन्याक पूर्ण वर्षभर अशे वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचें आयोजन केल्लेलें आसा. हातूंतल्यान पालक वर्गांचो आस्पाव आसतलो, शिक्षकांचो आस्पाव आसतलो, तातूंत मॅनेजमेंटाचो आस्पाव आसतलो, युवकांचो ह्या गांवांतल्या आस्पाव आसतलो. अशे एक ना अनेक सर्वसमावेशक अशा प्रकारचे हे कार्यक्रमांचें आयोजन केल्लेलें आसा. गोवा 365 खातीर केरी पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. IMDच्या आयच्या अदमासा प्रमाण फुडल्या सप्तकांत पावस कमी जातलो. कांय वाठारांनी मातसोसो शिवरू येता. नुस्तेकारांत हवामानाची खाशेली अशी शिटकावणी ना. फाटल्या कांय दिसां सावन मदीं मदीं पावस पडटा आसलो तरी गोंयांत आयज सकाळीं पूर्णपणान सुर्याचें दर्शन जालें. काल खंयच्याच वाठारांत चड पावसाची नोंद जावंक ना, पूण आयज सांजे पावस शिवरपाची शक्यताय आसा. आयचें चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 25 डिग्री सेल्सियस उरतलें. आयज राज्यांत येलो अलर्ट. 2 ऑगस्टा मेरेन पावसाचो थोडो भोव शिवर. चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.